लोकांक त्रास मॅनिंग करपाक बॅरिकेडींग घालपाक लॉस जाला गव्हर्मेंट पब्लीक ट्रेंचर पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आमी ऑलरेडी हेच्या पयलीं अनावन्स केल्लें की आमी पुलीस कंप्लेंट फायल करतले ऑन द कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ रावंड पॉयंट ब्रीज. आतां हें जें आज सिच्युएशन जाल्लें आहा रावंड पॉयंट ब्रीज क्लोजर जावपाक कारण म्हणल्यार प्युअर नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट. आतां हो जो ब्रिजाचो वर्क ऑर्डर दिल्लो 23rd of December 2022 आनी 6 लेन म्हण आशिल्लो 6 लेन ब्रीज आशिल्लो आनी तेजें कंप्लिशन आसलें 22nd December 24. आज आमी 25 आहा 25 जून पावले आमी आतां मे सोंपता 2025 आनी अर्देंच काम ते करपा लायलें वन सायड म्हळ्यार 3 लेन्स समजला इनिशियली आनी सेकंड 3 लेन मागीर करपा आसतलो आनी हे 3 लेन सुद्दां तेजें फावंडेशन उबें जायना वयर सावन आनी तें फावंडेशन सावदर्न सायडांतल्यान फावंडेशन जेन्ना घालताले रेल्वे ट्रॅका सावदर्न सायडांतल्यान फावंडेशन जेन्ना घालताले तेन्ना तें एम्बँकमेंट आहा तें कटींग केलें. कटींग केलें म्हणटकीर कितें जाता तें स्ट्रेंथनिंग करपा जाय आशिल्लें प्रॉपर सपोर्ट दिवन समजलें तें करूं ना आनी तेका लागून तें सगळें झोडून येयलें. तेजें आनी दुसरें हें देखून बाला सांगतालें कळ्ळां. सो हे प्युअर नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट समजलां. आमकां अशेंय दिसून येता की हें जें सगळें षडयंत्र आहा हें खंय तरी प्रायस एस्केलेट करीत रावपाक. कित्याक 2021 हाजो कॉस्ट जाल्लो टेंडर केल्लो फॉर 21 crores. मागीर परतून 2022 जेन्ना मडगांवचो आमदार BJPन गेलो त्या टायमार परतून टेंडर जालो आनी तो जालो 54 crores. जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालता चीफ मिनिस्टर ते 6 म्हयने उपरांत चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलें की इट वॉज 74 crores. आनी आतां जेन्ना इतले डिले जाता नॅचरली ते एस्केलेशन क्लॉज लायतले आनीकूय वाडयतले. सो हे ब्रीज कंप्लीट जाता म्हणल्यार म्हाका सुद्दां 150 crores पावतले आनी हे सगळे जे इन बिटवीन हर्डल्स हाडटात मॅन मेड हर्डल हें फक्त एस्केलेशन करपाक आनी हेचो प्रायस वाडोवपाक हो आमचो स्कूलाक सुरवात जाली. आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना 1 लेन ब्रिजा वयल्यान डायवर्ट केला खंयच्याय पॉयंटार टायमार पळयात सामकें करिश्मा हॉटेल टील नावेली बोंद्रे एंटायर ब्रिजाचेर लायन लागता. स्कुला टायमार कितें जावपाक आसा तें चिंता तुमी. सो हें सगळें करपाक कारण कोण पुलीस मॅन पावरूय बी थिंग डिप्लॉय केल्लो आसा. सो होय बी लॉस दीज आर ऑल लॉसीस सांगपाक म्हळ्यार. सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन केल्ले आसा. वी हॅव कोटेड सर्टन सेक्शन. वी हॅव कोटेड सेक्शन 290 फॉर क्रिमिनल नेग्लिजन्स, मिसचीफ सेक्शन 324, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316, क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी सेक्शन 61. ह्या दोन्ही हाजेर ह्या सगळ्या सेक्शनाचेर आमी डिमांड केल्लो आसा मारगांव टावन पुलिसाक की FIR लॉन्च करचें आनी हेजेर इन्क्वायरी जावची. हांव नालम उलयतां. म्हागेले कजन रावता रावंड फोंडाक ते बरें ना जालें ताका आमी मेळपाक गेले जाल्यार आमकां इतलो त्रास पडले. फूल अशें दवरत्यान तशें अशें करून रावंड म्हणून ताका व्हरता दुसरेका व्हरता कितलो टायम अर्द वर तर गेलें बेश्टें. अशी आमकां आकेच्यान रावंड फोंडा वचपाक एटलीस्ट 10 मिनटां लागताली बँकेन वचपाक. आतां अशें जालें की आमकां इतले त्रास पडले रावंड घेवपाक पडलो आनी बरें ते हितून ताका कांय जावना सेफ जालें म्हणटें नाल्यार भरपूर त्रास जाता अशें म्हणजे बेगीन करपाचें मागता. What I feel is there has been a lot of negligence on the part of planning because when we used to go on that bridge, there were trees on both the sides which was holding everything together. Now they have cut the trees. If any professional was hired, okay, they should have known that once you cut those trees and everything is weak, okay, automatically it eventually does collapse. Okay, why wasn't there anybody who saw to that after you cut, some measures should have been made to keep that bridge intact. But I think there has been a failure on the planning. Okay, you cut the trees and you don't do anything, you just leave it like that. Obviously, it has happened. So there should be some accountability for it. I think. Thank you. आमी बरोवन लिखीत इतलें आमी बरोवन लिखीत प्रोसिजरल काम आमी एज स्टेक होल्डर्स सिटिजन्स करतात. मागीर शासन कितें करता? फक्त बळी खावोवपाचें आमकां कितलें म्हूण खावयतले. वेळोन वेळ सगळ्यो फावटी आनी सगळी
आश्वासनां जांकां सत्य येयच ना. कितले म्हूण पासियेंस काडपाचे, वर्सां जालीं, म्हयने जाले, हे नवे वर्सा आतां हो 5वो म्हयनो सोंपत आयलो, तरी पूण आश्वासन दीत आसा, हे पळय आसा, पिशा पिपळ दाखयता आनी देवाचें नांव घेवन आनी हे ते सांगून फायदो ना. वेन आर वी गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ? वेन आर वी गोइंग टू डू वॉट वी नीड टू डू? वेन आर वी गोइंग टू हॅव द अकाउंटेबिलिटी, ट्रान्सपरन्सी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? डायरेक्टर, मंत्री कितें करता? फक्त एसी तुमी गाडयो आनी घरां आनी कॅबिनां आनी सगळे फुकट मुफत सवलती दिवपाचें आमचें काम. यू आर किलिंग द पीपल, द स्टेक होल्डर्स and enriching these fly-by-night operators, so-called contractors that you have awarded with such great, larger-than-life, unreal possibilities you all talk. The Chief Minister, the MLA and all the ministers are only giving lies to Goa. सत्य कांयच जायना आनी आमी सत्यमेव जयतेचो शिक्को मारता हे सगळे फटीचेर. दीस इज वॉट इज डिप्लोरेबल. हांव हाची खर निंदा करता.